सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सरस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या बाबडेनू आज आमी भाग्यवंत अफोन्स मारिया लिगोर ताची परब कोत्ता. तो जावन आसलो 16व्या शेंकड्याचो एक इटालियन. पयलीं ताणें वकिलाचें काम केलें पूण ताका ह्या कामांत समाधान येवंक ना. मागीर तो पाद्री जालो आनी खूब खूब वार ताणी केलो भोव करून देवाचें उतर परगोडूंक. ताच्या ह्या कामा वरवीं खूब लोकांचें परिवर्तन जालें. लोकांनी आपलें जिवीत बदललें आनी परतून हें जिवीत देवाक भेटयलें. तर आज आमी कितें भाशेन ताचो उगडास करून तांची जी संस्था ताणें स्थापली रेम ट्रस्ट तांचे पासत मागुया. देवान तांचेर आनी तिचेर आशिर्वाद घालूंक ह्या मिसा भेट आमी तांचे पासत मागुया. तशेंच आमी ह्या मिसा भेटेक वयच्या आदीं आमची सगळीं पातकां वळखून देवाचे आनी एकामेकाचे मोक्षणे मागुया. काळजांतां दूख दोतोल्यांक बोगसोणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्याक काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ताक काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. आमचे खातीर विनवती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सर्वदा ती आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासण्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सोरेस्परा खाला काळाच्या गोरजां प्रमाणे मनशाक भवताचे आनी मोगाचे जिणेची देख दिवंक पवित्र सभेंत नवे नवे वीर तुवें उपजयताय. तुज्या धर्माध्यक्षाच्या भागवंत आफोसाच्या पावलांनी चलूंक समेज मनशाचे सोडोवणे खातीर उर्बेन वावरूंक आनी स्वर्ग राज्यांत ताका मेळ्यांक तें इनाम जोडूंक आमकां फावो कर. हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोइजेस आपलो तोंबू पेण्या भायर काडून व्हरो आनी पेण्या थावन मातसो पयस उबो करी. ताका ताणें जोमातीचो तोंबू म्हूण नांव दवरलें. कोणाक तर सर्वेस्परा लागीं कितें विचारपाचें आसलें ताणें पेण्या भायर त्या जोमातीच्या तोंबूशी वचूंक जाय आसलें. मोइजेस त्या तोंबूंत वचूंक भायर सरतालो तेन्ना सगळीं परजा उबी रावतालीं आनी तो तोंबूंत वचोपर्यंत दर एकलो मनीस आपापल्या तोंबूच्या दारार रावून मोइजेसाक पळयतालो. मोइजेस तोंबूंत भितर सरतोच कुपाचो खांबो देंवतालो आनी तोंबूच्या दाराशीं रावतालो आनी सर्वेस्पर मोइजेसा कडेन उलयतालो. दारार थारलेलो खांबो पळयल्या उपरांत सगळो लोक उबो रावतालो आनी आपापल्या तोंबूच्या दारार रावून सरपडटालो. एक मनीस आपल्या इश्टा कडेन उलयता तसो सर्वेस्पर मोइजेसा कडेन तोंडा तोंडी उलयतालो. मोइजेस पेण्यांत परतून वेतालो तेन्ना ताचो सेवक जोसुए, एक तरूण मनीस, नुनाचो पूत तोंबू सोडून पयस सरोन आसलो. सिनाय दोंगरार चडून मोइजेसान सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताच्या फुड्यांतल्यान वचून सर्वेस्परान म्हळें, सर्वेस्पर, सर्वेस्पर, दोयाळ मोवाळ काळजाचो देव, तो रोखडोच रागार जायना.
पूण भोव दुलोप आनी विस्वाशी. हजारांक तो आपलें भोळेपण दाखयता. चुकी, अपराध आनी पातोक बक्षिता. तरूय तांकां खास लायनासतना दवरिना. बापायचे पातकांक लागून भुरग्यांक आनी भुरग्यांच्या भुरग्यांक तिसरे आनी चवथे पिळगेक लेगून तो खास्त लायता. आनी रोखडोच जमनीर साश्टांगी पडून मोइजेसान देवाक भोजलो. ताणें म्हणलें, दोनया, हांव तुका खरेंच मानवलो जाल्यार म्हजो दोनी आमच्या सांगाता येवचो म्हूण मागता. हो लोक निबोर मानेचो खरें, पूण आमच्यो चुकी आनी अपराध भोगोस आनी तुजें दायज कशें आमकां घे. कांयच जिवी खायनासतना ना म्हूण कांयच पियेनासतना मोइजेस थंय सर्वेस्परा बोगलेक 40 दीस आनी 40 राती रावलो. ताणें फातऱ्यांचेर कोराराचीं उतरां बरोवन काडलीं, म्हणजे 10 आज्ञा. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब सर्वेस्पोर कोणवाळो सगळोच माये मोगाचो. परतून म्हणुया, सर्वेस्पोर कोणवाळो सगळोच माये मोगाचो. सर्वेस्पराचीं कर्तृत्वां न्याय नितीचीं. जुलूम भोगतल्यांक तो नीत करून दिता. मोइजेसाक ताणें आपल्यो येवजण्यो उक्त्यो करून दाखयल्यो. इस्रायलाच्या भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार आपलीं विस्मितां फांकयलीं. जबाब सर्वेस्पोर कोणवाळो सगळोच माये मोगाचो. सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सटकोन पेटोना. ताचें काळीज काकलुतीचो थेवो. ताचो क्रोध सोदां उरता तसलो न्हय. तो सोदांकाल राग धरून रावचो ना. जबाब सर्वेस्पोर कोणवाळो सगळोच माये मोगाचो. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो खास्त लायना. आमच्या गुन्यांवांचे फावो तें फारीकपण मागिना. प्रितुमे परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भक्ती करतल्यान थंय ताचो मोग. जबाब सर्वेस्पोर कोणवाळो सगळोच माये मोगाचो. उदेंत आनी ओस्तंत जितल्यो एकामेकाक पयस आसात तितली पयस तो आमचीं पातकां काडून उडयता. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोणवाळेन वागयता तसोच सर्वेस्पोर आपली भक्ती करतल्यांची दया धरता. जबाब सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी सगळोच माये मोगाचो. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो ओंपी. जाका तो मेळटा तो सासणाक तोखता. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सव्या आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. लोकांक धाडटूच जेजू घरांत भितर गेलो आनी ताच्या शिसांनी ताचे सरशी येवन म्हणलें, शेतांतल्या नेराची वपारीची समजोणी आमकां दी. ताणें परतीपालून तांकां सांगलें, बरें बी वोंपता तो मनशाचो पूत. शेत म्हणजे संवसार. बरें बी म्हणल्यार राजाचें भुरगीं. नेर नश्ट्यांची भुरगीं. नेर वोंपलो तो दुस्मान देंवचार. लुवणेच्या काळा संवसाराचे शेवट लुवपी देवदूत
जशें नीर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशेंच संवसाराचे शेवटाक जातलें. मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांतल्यो सगल्यो वायट देखीच्यो वस्तू आनी खोट्यो करण्यो करतल्या मनशांक जमयतले आनी उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. थंय सगलीं रुदन करतलीं आनी दांत किर्लतलीं. तेन्ना बरीं मनशां आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्या वरीं पडजलतलीं. आयकूंक कान आसलोल्यान आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाचे बाबडीन आमच्या मोगाळ बापान आपल्या पुताक संवसार धाडलो बरी खबर सांगूंक आनी बरी खबर दिवंक. आनी ती म्हणजे बाप पूत आनी पूत आत्मा सगळ्यांचो खूब खूब मोग करता. आनी ही खबर सांगतना जेजून जायते वपारी वापरल्यो. थोडे वपारी सोंपे आसलेत आनी थोडे मातशे खोटीन. जे कठीण वपारी आसले जेजून तांकां स्पश्टीकरण दिलें. जशें आज आमी वाचलां बी आनी नेर वेपाराची समजोणी जेजून आपल्याची सांग दिली. तर ही वेपार आमकां कितें सांगता जायत. पयलें म्हणजे आमच्या संवसारांत दोन प्रकारचे मनीस आसात. बरे मनीस आनी म्हणटा वायट मनीस. बरे मनशांक ते कितले बरे आसूं तांच्यान थोडे तरी वायटपण आसाच. कित्याक आमी सगळे श्रेश्ठ न्हू. वी आर नॉट परफेक्ट. तशेंच वायट मनशांक थोडे तरी वायट बरेपण आसतलेंच. देवान सगळ्यांक आमकां रचल्यात. दुसरो संदेश म्हणजे जसो देव जसो जेजू संवसारांत आयलो आनी बरी खबर सांगली लोकांचें परिवर्तन जालें. लोकांनी आपलें जीत बदललें आनी वायट रस्ते सोडून बऱ्या रस्त्यार चल्ले. तशेंच आमचे बरे जिणेंत आमी एक बी संवसारांत रोयता घुमता. जायत तें केन्ना घडटलें आमकां खबर ना. जायत एका दिसाक जो वायट लोक आमी म्हणटा ती आमची जिणी पळोवन आपलें जिवीत बदलूंक येता. तर हे दोनूय संदेश आमी आमच्या खालच्यान मान दवरुया आनी जो वायट लोक म्हणटा ताका मान रेस्पेद दिवंक तांच्या जिविताचें बदलून जावंक आज आमी मिसा भेटेंत देवा लागीं खालतीपणी मागुया. गीत घेवया. पेज नंबर 38 C24 मातयेचें भांगर करूंक. मातयेचें भांगर करूंक शकताय तूं एकाच उतरां. मातयेंतून आमचे जिणें भांगर कर पवित्र आत्म्यान. दोयार बापा भक्तीपणान किरकोळ हलक्या जिविताचें तुका वखदां आमचें वरदान. दोयार बापा भक्तीपणान किरकोळ हलक्या जिविताचें तुका वखदां आमचें वरदान. म्हजे बाब आमचें बलिदान देवाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. बोव कोणवाल्या बापा देवचे कुडी रोगताचें बलिदान भेटयतना भगवंत अफोन्स आपणाचीच तुका भेटोवणी कोत्तालो. तशेंच आमी तुका मानता तसली तुज्या मोगाची बोली जावच्याक तुजे पवित्र आत्म्यान धाडून आमच्या काळजांनी तुज्या मोगाचो उजो पेटोय.
आनी आमकां पवित्र कर हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोवें आसूं, तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा सोर पेद्र सासनांचे देवा सोर आनी सोता युक्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सगुणाचे दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळात तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफल कोत्ताय. तुजे विस्वास्य मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडण्याचो फळ आमकां लाभच्याक तांचे उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवता आनी भक्त सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान उंचवर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचवर्गी तुका सोय सोय. बापा कोरस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पुताक तुज्या पोत आमी जाणून ही देणी पोक मागता जावन ते आमकां युगसाची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणी करोराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोरात. बाबा तसो गोट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे कालशींतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोडटा. बापा जिवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी उडानी कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केल्ले देखून आमी तुका दिन वाचता. निकुडगो सोंपतले आमी समजतांक पवित्र एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्पर आख्खे तिवस्तालोले पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवली बापा, सोली यानिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवन बसूं मेल्ल्या तेमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां दिसता गोटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुर्जोल मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमची दोग कोर मागता आंकवा मदोचे माये सांगाती तेचे पोती भगवान जोसे भगवान दोर दुतां सुमारल्या तर सगळ्या भक्तां बरोबर सासना सुखांक आमकां वांटो दी. ताणें सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू दाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर परबेदार बापा सोड वडवून आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक. आमेन. जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकवलें प्रार्थन धीर घेन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरायज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी सोंच्या सुखाक आनी आमच्या सैनीक आनी बरोशें वतरेकता तर आमकां तुज्या उदका कृतीन सोर पातकाली सोटोय आनी सोर आकाटांतली वाटाय कित्याक रासवकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासनाच्या सासनाक सोमेन जेजू क्रिस्ता तुवें जें दवरतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पौसभेच्या भावाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिय तूंच तिका एकोटान सांबाळ जो जियेताय राजू चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटाय ती शेल्याचे जेवणा आपयल्यात तीच सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली गीत घेवया पेज नंबर 76 D48 सोशे मेरू तानेता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक पापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 93 F16 मिसाची भेट सोंपली मिसाची भेट आतां सोंपली क्रिस्ता